असेंब्लीचा शेवटचो दीस 15 दिसाची असेंब्ली खूप बऱ्या पद्धतीन वेगवेगळे विषय हाताळ्ळे, वेगवेगळी बिलां पास जाल्ली, वेगवेगळे रिफॉर्म्स आमी सामान्य मनशाक हाडपाक शकले. तुम्ही जर पळयशात जे रिफॉर्म आमी हाडले फाटल्या 15 दिसाच्या भितर हे खऱ्या अर्थान द लास्ट पर्सन इन द कम्युनिटी जेका आमी अंत्योदय म्हणटा पळय न्ही, ते अंत्योदय ह्या फॅक्टरा खातीर हाडले. आमी जितके कायदे जे हाडले ते सुद्दां समाजातल्या शेवटच्या घटकात रिफॉर्म हांव घरांच्या बाबतीतूच म्हणना, इवन दो द डेली वेजीस वर्कर हाज्या खातीर हाडलेलो, म्हणजे म्युनिसिपालिटीचे वर्कर आसतले हांच्या खातीर हाडलेले हे, किंवा इवन दो फॉर द बिझनेसमॅन तेंच्या खातीर ट्रेड लायसनान केल्लो रिफॉर्म 5 वर्सांचो वांगडाच ट्रेड लायसन घेवप. खुबश्यो पंचायती सतयताल्योय बी तांकां ट्रेड लायसन मेळनाशिल्लें, सो तांकां इजी करून एकदाच 5 वर्सांचो घेवप. हे अशे वेगवेगळ्यो गजाली ज्यो हातूंतल्यान केल्यो. आय एम व्हेरी मच हॅपी सॅटिस्फायड की ह्या सेशनान खूब बऱ्या लोकांक आमी गोंयाक तशें पळोवंक वचत जाल्यार वेगवेगळे बरे रिफॉर्म्स, बरे कायदे, बरे अमेंडमेंट्स हे हाडपाक शकता.